शुक्रवारात दाबोळी जंक्शनाकडील रस्त्याचे काम करताना अचकीत इंधनाची पाईपलाईन फुटली। सुदैवान कोणाकूच जीवितहानी जावंक ना। पोलिसांनी लोकांच्या सुरक्षे खातीर येरादारी दुसरे वटेंतल्यान वळयली। पाईपलाईन दुरुस्त करपाचें काम नेटान सुरू आसा। सध्या स्थिती नियंत्रणात आशिल्ल्याचे पोलिसांनी सांगला। मजगतीं ह्या प्रकाराचेर ट्वीट करीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान खर तिडक उक्तायली। हायवे ब्लॉक केला सर कशें केन्ना इम्प्रूव जातलें ट्रॅफिक सिच्युएशन आनी सद्या कितें अरेंजमेंट तुमी केल्लो आसा? ती pipeline rupture there. So now the authorities have come. Once they give a green signal, then we can open the traffic movement. Otherwise, now we have diverted the traffic. Those who are going towards Verna side, Kogmalu, they can take Chikalim and Vishal Megamart Road. Then we go to the district. As of now, we have just diverted the traffic for the safety of the public. कितले त्रास जाले सर इन्सिडेंट जावन ट्रॅफिक डायवर्ट जावन कितलो वेळ जालो? Those people have already over here. तांकां आमकां स्टॉप करून दवरचें पडलें for 15-20 minutes. And already फाटल्यान from Ayana Ansa median गॅपांतल्यान आमी already divert केल्लें. So the traffic was there. So we managed with our staff. So ट्रॅफिक विल नॉर्मल जातलें थोड्या वेळान वन्स द रिपेअर वर्क Yes, स्टार्ट? once the authorities give the green signal that we can open the road, then we will open the road. As of now, we have diverted the traffic moving towards Verna, Kogmalu, Jwarinagar from Chikalim and Vishal Megamart. जंक्शनाकडे ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें पळय तशी कांय डेंजर अशें ना सद्या. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर एंड वी विल टेक फर्दर एक्शन. आणि डॅमेज केल्ली आसा. सो दिस इज द सिच्युएशन. बट हातून कितें आसा, बिकॉज टुडे इट इज नॉट पंपिंग, इट इज नॉट इन यूज, इट इज ओनली फिल्ड विथ एअर. देर इज नो रिस्क टू एनीबडी हियर, विच इज अ गुड थिंग आयच्या दिसाक. बट वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल जेन्ना पंपिंग चलता. दॅट आमी केअर घेताच आमच्या सायडीच्यान. प्लस वी आर ऑल्सो स्टॉपिंग एनीबडी फ्रॉम एक्सकवेशन वेन एवर पंपिंग इज गोईंग ऑन. बिकॉज पंपिंग चलतना इट कॅन बिकम अ मेजर डिजास्टर. श्रीकांत बाबा हाजे पयलीं तुमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आनी एक टायम पुलीस आपूण पंपिंग बंद केलें अशें आयकूंक येता. हे पयरच्या दिसा कितें जालें, 2 दीस पयलीं आमीचे पंपिंग चालू आशिल्लें आनी ते उमियाचें तें टेम्पटेशन आसा थंय तांचें एक्सकवेशन चालू जाल्लें. एक्सकवेशन पंपिंग चलतना सामकेंच लागीं आशिल्लें पायपलायनीच्या. सो आमी तांकां सांगलें, मागीर ते म्हणपाक लागले ना आमकां इन्स्ट्रक्शन वयल्यान येवपाक जाय अशें तशें. सो इमिजिएटली स्टॉप करपा खातीर आमी पुलिसेक इंटिमेट केलें आनी पुलिसूय सायटीर आयली. ताच्या मागीर आमी रिटर्न इन्फॉर्मेशनूय दिलें पुलिसेक की अशें अशें जालां. आनी हेज्या फुडें ड्युरींग पंपिंग देर शूड नॉट बी नो एक्सकवेशन नियर द पेट्रोलियम पायपलायन. श्रीकांत बाबा हांचे पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक बी दाखोवन दिल्ले जागो पायपलायन पायपलायन आमी 2 सायडीन दोनी एंडाक हेजे दोनी एंडाक आमी एक्सकावेट करून दाखोवन दिल्या. प्लस आमी हांगा पिट्स मारून हे सिमेंट पोल, हो सिमेंट पोल घातलो तो पायपलायनीचो. हांगा एक सिमेंट पोल आसलो तो आतां उडयला तेंच्यांनी ब्रेकरला. हांगा सिमेंट पोल आसलो वीच वॉज इंडिकेटींग पायपलायन. आनी आमचो सिक्युरिटी आसलो आनी सिक्युरिटीनूय तेन्ना ताका इंटरव्यून केलें की अरे आमची पायपलायन आसा. तो म्हणपाक लागलो खंय आमकां काम करूंक जाय, आमकां काम करपाचें इन्स्ट्रक्शन ना. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन केअरलेस डिस्पायट सेवरल रिक्वेस्ट आनी इन्फॉर्मेशन आसून सुद्दां. म्हजे कडेन भरपूर कम्युनिकेशन आसा इन वीच आय हॅव बीन अलर्टिंग देम अगेन एंड अगेन दॅट प्रोजेक्ट पायपलायन इज सेकंडरी, ह्युमन लायफ इज प्रिशियस, वी कॅनॉट प्ले विथ ह्युमन लायफ. पंपिंग चलतना बिकॉज ऑफ दीस पेट्रोलियम पायपलायन इट कॅन कॉज डिजास्टर आनी वी शूड नॉट अलाव एनीथिंग लायक दॅट टू हॅपन. आतां एक अंदाजे कितलो टायम असो लागूंक शकता हें म्हाका एक 3-4 दीस लागपाक शकता. 3-4 दीस. पण एट दॅट टायम वेदर ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड, हाउ डू यू असेस द सिच्युएशन? ना ट्रॅफिक कॅन मूव एब्सोल्युटली. आमी आतां ओपन करतले आनी कितलो सेक्शन डॅमेज जाला कितें जाला तो एसेस करून मागीर तितलो सेक्शन आमी रिपेअर करतले, वेल्ड करतले लायक अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी. पूण आतां सद्याक असो देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. ना देर इज नो इमिजिएट थ्रेट. देर इज नो प्रोडक्ट क्रायसीस ऑल्सो बिकॉज एटलिस्ट 10-15 डेजाचो प्रोडक्ट आसा आमचे कडेन टर्मिनलान. सो प्रोडक्ट क्रायसीसय जावचें ना आनी कोणाकय थ्रेट ना बिकॉज इट इज हॅपन ड्युरींग नॉन पंपिंग अवर्स. So fortunately there is no ship that is pumping presently. Tomorrow it was expected but we will decide. तेका मागीर डिफर करपाचें जोपर्यंत आमचे रिपेअर जाय. So अंदाजे 3 ते 4 दीस लागतले. ट्रॅफिक कॅन मूव अराउंड. हय ट्रॅफिक कॅन. इट इज अ नॉर्मल रिपेअर एक्टिविटी.